पंचायत सेक्रेटरी ही लोकांची सेवा करपाक आसता, आपली बोल्सां भरपाक न्हय। आनी कोणूय सेक्रेटरी जर भ्रष्टाचार करता जाल्यार ताचेर कारवाय ही जातलीच म्हूण पंचायत मंत्री मवीन उलयला। शिवसेनेन केल्ल्या बेजलस विधानाचेर भाष्य करचें कशें आपल्याक दिसना म्हूण पत्रकारांच्या प्रस्नाचेर जाप दितना पंचायत मंत्री उलयलो। आरडीएक्स गोवा खातीर वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। I never painted everybody with the same brush. I said some secretaries who are corrupt, we will face action. Again, I am repeating, corrupt secretaries will face action. I don't want to paint everybody with the same brush. Everywhere there are black sheep. Black sheep, you have to take action. Otherwise, what is the use? And I give more respect to my elected sarpanches, deputy sarpanches and panches. तांकां वालोर दिना जाल्यार आमी वालोर दिना जाल्यार कोण दितले? फाल्यां कोण पंच बरो ना, सरपंच बरो ना, ताका 5 वर्सांनी घरा धाडटा ते ना, तेजे पयलींच घरा धाडटा नो कॉन्फिडन्स मूव करून। सेक्रेटरी एकदां वयले ते गव्हर्मेंट सर्वंट, ते फावर करनार लोकांक, तेंचें कर्तव्य जावन आसा लोकांचें बरें करपाक। जे बरें करना फक्त पयशे करता तेणी घरा वचपा जाय। हें म्हणल्यार हितून कितें वायट आसा? So you refute the allegation made by the Shivasenas? I don't want to reply to baseless allegations who have no foundation, who have no proper thinking, who have not even established a foothold in Goa in any way in politics. Why should I comment and waste my time?